सुखाचें शुभ वर्तमान. जेरुजाल्याक वेता आसतना जेजू सामाऱ्याचे आनी गालिल्याचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोट फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी ओमतो पडून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामार्यकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें.